बापा तुझे चरणी करच्याक तुका स्तुती आराधन करच्याक तुका स्तुती आराधन तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधन देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार देव तो आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार जेजुराया मोकळीस्ता करता स्तुती आराधन जेजुराया मोगाळी इष्टा करता स्तुती आराधन जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार पवित्रज्ञा पारक्लिता करता स्तुती आराधन पवित्रज्ञा परक्लिता करता स्तुती आराधन अज्ञात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार अज्ञात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 महिमा जेजू स्तुति जेजू अद्वितां जेजू अर्पितां तुका घोषितां तुका सुम्यां हालेलुया 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 Sacramentul das suadi Gesù
ह्या घडये आमी तुजे मुखार हाजीर आसा. एक पवित्र घडी जावन आसा. ह्या सक्रामेंतांत खरोच तूं हाजीर आसाय. सर्गराजार सांता भक्ता मुखार हांच वडव्या मुखार सदांच तुजें मुखां म्हूण तूं दाखयताय. पूण हांगासर ह्या पुण्यक्षेत्रांत तुजें मुखां म्हूण पळोवंक, तें बगूंक, तें तुजो मोग आमच्या काळजांत बगूंक आमी हांगासर जमल्या. ह्या देव तेंपलांत आमी जमल्या. सोम्या जेजू, सगळो संवसार, सगळे सर्ग तुवें रचलाय. तरी पूण कलत्या रुपी एका उंड्या रुपी तूं आमचे मुखार तूं आसाय. तुजे मुखार रावंक आमी फावो न्हय, तरी पूण तूं आपणाकच संपूर्ण रितीन आमकां दिताय. सोम्या, तूं कितलो स्वादीक तूं जावन आसाय. सोम्या, तूं कितलो मोवाळ तूं जावन आसाय. सोम्या, तूं कितलो दातार तूं जावन आसाय. सदांच म्हजे थंय राव, म्हज्या काळजांत तूं राव, म्हज्या मोतींत तूं राव. सगळी म्हजी जिणी, सगळें म्हजें काळीज हांव तुका समर्पितां. मोगाळा सोम्या, सदांच तूं म्हजे थंय राव. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचे दोळे आमी धांप्या. आमचे भोंवतणी सबार आवाज आसात. आमच्या मोतीं सबार चिंतनां आसात. आमच्या मोतीं सबार मागणी आसात, कंत बेजाराय आसात. एक घडीभर तें सर्व आमच्या मोतीं तावन आमी भायर गेल्या. इशीन तशीन पळोवचें नाका. ह्या पवित्र घडये सोमी आमचे मुखार आसता आसतना आमकां दुसऱ्या खंयच्याय संगतीची गरज ना. ह्या वक्ता त्या सोम्याकच आमी भोगया. तो सोमी आमचे सवय आसा म्हणली ती दादोसकाय, तो संतोष आमी भोगया. एखाद्या वेळा तो आमच्या जिणेंत आसा तर ताच्या विणे आमी कितेंच करूंक शकना. पूण एखाद्या वेळा तो आमच्या जिणेंत आसा तर आमच्या जिणेंत सर संगती आसात. ताका आमी नमन करया, ताका आमी आराधन करया. आमचे दोनी हात वयर आमी उबारया आनी तुमी म्हज्या फाटल्यान सांगात. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. जय जय 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 तुका सोम्या जेजू. प्रणिपात तुका सोम्या जेजू. प्रणिपात तुका सोम्या जेजू. प्रणिपात तुका सोम्या जेजू. प्रणिपात तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. मोगाळ भाव भयणीनो, यस सोम्याक आराधन करन, त्रिंदादीच्या त्या देवाक आराधन करन. आतां आमी गीत गावया. आराधने तंदे, आराधने येसुवे, आराधने पवित्र आत्मने. आराधने 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 येसुवे आराधने येसुवे.
हातां पडची. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. संगत आम्ही जोरान सिंग करूया. आराधने ತಂದೆಯೇ, आराधने ಯೇಸುವೇ, आराधने आत्मने, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ, आराधने या वक्त आम्ही तुझे करत असताना, तुका आराधन करत असताना खऱ्या काळजान आणि खऱ्या मनान तुझे आराधन करू. जायस चमका कुर्बानी हालेलुया, तुझे आजारपण बघून आमकां जायस तुझी कुर्बा आणि बेसवणी कर. आमचे वयर तुझो पवित्र आत्मो धाड. हो एक घंटो तुझे संग करसोंक जायसची बेसवां तूं आमकां तुझे खऱ्या आराधन करूंक जायसची कुर्बा तूं आमकां. हालेलुया, 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 हालेलुया. ಬರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ, ಬರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಆಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ದೇವನೇ. ಸಂಗತ ಮುನಿಯ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ದೇವನೇ. ಪೂರ್ವಜರು Hallelujah, 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 hallelujah. मोगळ भाव भयणीनो, एखाद्या वेळा तुमकां बसूंक जाय जाल्यार तुमी बसयेत, दिंबी घालूंक जाय जाल्यार तुमी दिंबी घालयेत, धरणीर बसूंक जाय जाल्यार धरणीर तुमी बसयेत. पूण तुमची दिश्ट, तुमची मोण, तुमचें काळीज फकत क्रिस्ताचेर तुमी दवरा. ह्या घडये आमी आमकांच आमच्या क्रिस्ताक आमी समर्पण दिवया.
दया करून तुमचे दोळे तुम्ही दांपात. नांतर हांगासरच्या क्रिस्ताक तुम्ही पळयात. म्हाका पळोवची गरज ना, वा इशेन तिशेन पळोवची गरज ना, कित्याक सोमी हांगा आजार आसा. मोगाचेनो मोग एक वर्ती संग जावन आसा आमच्या जिवितांत. आनी क्रिस्तान तोच मोग ताणें आमकां दिल्लो जावन आसा, आपलें रगत व्हरोवन कश्ट मोराण सोसून. सवार पोटी आमकां कळ्ळां ना ताचे इम्पॉर्टन्स कितें म्हणून, पूण जेन्ना आमी त्या सोम्या लागीं वचूंक आसतलें तेन्ना आमकां कळटलें त्या क्रिस्तान कित्याक आपलें रगत वळयलें, कित्याक तो ह्या संवसाराक आयलो, कित्याक ताणें मोराण सोंसलें. तर मोगाचेनो हाका एकच एक कारण जावन आसा, मोग. ह्या मोगा पासून आमचे वयर आसच्या त्या मोगा पासून तो ह्या संवसाराक आयलो आनी कश्ट मोराण सोंसलें. तर मोगाचेनो जसो ताणें आमचो मोग केलो तसोच आमी ताचो मोग करूंक आमी पेसाडया. आमच्या काळजांत आवन आमच्या मोतींत आवन आमी तसो मोग करूंक आमी पेसाडया. तुमची जवाब, हांव तुजो मोग करतां. हांव तुजो मोग करता. सदांच उंड्या रुपार आमच्या काळजांत येवच्या सोम्या जेजू, हांव तुजो मोग करता. आमच्या मुखार स्वादीक सक्रामेंता मुखांत्र आजिरसच्या सोम्या जेजू, हांव तुजो मोग करता. आमच्या पासून कुर्साचे मोराण तुवें सोंसुल्ल्या सोम्या जेजू, हांव तुजो मोग करता. येदो व्हडलो देव तरी ह्या संवसारांत कल्तो जावन तूं मनीस जाल्ल्या सोम्या जेजू, हांव तुजो मोग करता. आमचो सदांच मोग केल्ल्या सोम्या जेजू, हांव तुजो मोग करता. आमची जिणी बेसावण्यानी कुरपेन बरयल्ल्या सोम्या जेजू, हांव तुजो मोग करता. सोर कश्ट आनी आमच्या जिणेंत आजार आसच्या सोम्या जेजू, हांव तुजो मोग करता. आमकां पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी बरयल्ल्या सोम्या जेजू, हांव तुजो मोग करता. आमच्या जिणेंत सदांच आजीर आसच्या सोम्या जेजू, हांव तुजो मोग करता. आमकां बरी भुरगीं दिल्ल्या सोम्या जेजू, हांव तुजो मोग करता. सदांच ह्या संवसारांत तुजे आजारपण दिवच्या सोम्या जेजू, हांव तुजो मोग करता. येवकरिस्ता मुखांत्र आमकां आत्मीक पोशण दिवच्या सोम्या जेजू. हांव तुजो मोग करता. मोगाळ भाव भयणीनो, त्या सोम्याचो मोग आमी नियाळ्या. आमच्या काळजांत आसचो तो सोमी जेजू आमचो मोग करता, ताच्या मोगांत आमकां भरता. तसो मोग बगूंक, तसो मोग अणभव करूंक आमकां तो कृपा दिवं दी. आनी ह्या वक्ता आमी आतां गीत गावया, तुजो हांव मोग करतां. तुझ्या पायांतळा रावतलो, तुझे वाटेन हांव चलतलो, तुझे संगी हांव गायतलो, हांव फाटी सरचो ना, हांव फाटी सरचो ना. मुगाळ भाव भयणीनो, ह्या घडये तुमची दिश्ट ह्या सक्रामेंताचेर आसूं दी. कोणी कितें चिंतात म्हणून तुमी चिंतचे नाका. तुमच्या मतांतली चिंता तुमी भायर उडया.
फकत हांगासर आसच्या सुम्या जेसूचेर तुमची दिश्ट लाया. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां. तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव जायतलो. हांव पाटी सरसोना, तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना. सुम्या जेजू, ह्या वक्ता सदांच तुजो मोग करूंक जाय अशी कृपा तूं दी. म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं भर. अशें सदांच तुजो मोग अणभव करूंक आनी तशेंच तुजो मोग पाटी करूंक म्हाका जाय आसची कृपा हे घडी तूं म्हाका दी. तुका हांव अर्गां दिता, तुका हांव अर्गां दिता जेजू, तुका हांव अर्गां दिता आतां आनी सदां. तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना, मोगाळ भोविनी तुमचे आदर घेवपाक रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना. Alleluia, 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 alleluia. हर एक दीस आमच्या कुटुंबात राव, आमच्या भुरगेंचेंत राव, आमच्या जिणेंत राव.
मोग करचो तितल्या सुलाभायचे न्ही. ताचे बसोत सॅक्रिफिसाची गरज आसा. सॅक्रिफीस नातलो मोग तो केन्नाय मोग जावंक तो मोग जावंकच जायना म्हणयत. जेजून आपलो जीव सॅक्रिफीस केलो. जेजून तें सर्गा राज आमचे पासोत ताणें सॅक्रिफीस केलो. आनी त्या सॅक्रिफिसा मुखांतर ताणें आमचो मोग केलो. त्या मोगाक आमी अर्घ दिवंक फावो. त्या मोगाक आमी दिन वासूंक फावो. सबार बेसावां सबार कुरपा ताणें आमकां दिल्यांत. सबार फावटी आमी विसरल्या. सबार फावटी आमकां गोतूच ना ताणें आमकां ताच्या बेसावांनी भरलां म्हणून. तरी पूण तो सदांच आमकां ताच्या बेसावांनी आनी कुरपेन तो भरता. आमी तसो मोग करूंक विसरल्या जावंक पुरो, पूण तो आमचो मोग करूंक केन्नाय विसरना. मोगाळ भाव भयणीनो, तसो मोग नियाळून त्या सोम्याक आमी अर्घां दिवया. त्या सोम्याक आमी दिन वासुया. आमच्या जिणेंत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या पिरगजींनी ताची दराळ बेसांवां ताणें ओतल्यात. त्या पासत आमी ताका अर्घां दिवया. तुमची जबाब सोम्या तुका हांव अर्घां दितां. सोम्या तुका हांव अर्घां दितां. आमकां बरी भुरगीं दिल्ल्या पासत सोम्या तुका हांव अर्घां दितां. ह्या घडये ह्या पवित्र सक्रमेंतांत तूं हाजीर आसल्या पासत सोम्या हांव तुका अर्घां दितां. आमकां बरी भलायकी दिल्ल्या पासत सोम्या हांव तुका अर्घां दितां. आमच्या कुटुंबांनी तूं सदांच आसल्या पासत सोम्या हांव तुका अर्घां दितां. आमकां खरो क्रिस्तांव बावर्त दिल्ल्या पासत सोम्या हांव तुका अर्घां दितां. ह्या पुण्यक्षेत्रांत वावरच्या विगारा पासत सोम्या हांव तुका अर्घां दितां. ह्या पुण्यक्षेत्रांत वावरच्या सहायक विगारा पासत सोम्या हांव तुका अर्घां दितां. आमच्या दियेसीसींत आसच्या सौर यासाका पासत सोम्या हांव तुका अर्घां दितां. आमच्या दियेसीसींत आसच्या सौर धर्मिका पासत सोम्या हांव तुका अर्घां दितां. आमच्या भुरग्यांक बरीं कामां दिल्ल्या पासत सोम्या हांव तुका अर्घां दितां. सौरतेच्या अवघडांतले तुवें आमकां राखल्या पासत सोम्या हांव तुका अर्घां दितां. बरो पावस आमकां दिल्ल्या पासत सोम्या हांव तुका अर्घां दितां. बरें वातावरण तुवें आमकां दिल्ल्या पासत सोम्या हांव तुका अर्घां दितां. आमकां मागूंक हें पुण्यक्षेत्र दिल्ल्या पासत सोम्या हांव तुका अर्घां दितां. आमकां तुजे मुखार हाजीर जावंक अवकाश दिल्ल्या पासत सोम्या हांव तुका अर्घां दितां. आमच्या कश्टांत ती बावर्त तीर व्हरूंक तुवें कुरपा दिल्ल्या पासत सोम्या हांव तुका अर्घां दितां. सोम्या जेजू तुका हांव अर्घां दितां. तुजी हांव स्तुती करतां. आतां मोगाचे न्हू त्या सोम्याक दिन वासून आतां आमी अर्घां गीत गावया. सोम्या हांव अर्घां दितां. तुजी विचित्र कृत्यांनी येता. तुजो दैवी मोग प्रगट करता. तुका सदांच सुन्न आवडटा. तुका सोम्या हांव अर्घां दितां. तुजी विचित्र कृत्यांनी येता. तुजो दैवी मोग प्रगट करता. तुका सदांच सुन्न आवडटा. सूर्य संतार उजवाड फळटा. अंतराळ तुजी ती महिमेन भरता. सूर्यो संतारा उजवाड पंखा
अंतरळ तुझे महिमेंती भरता रचणार तू रचना हांव तुझे नाव पवित्र जावं गांवान गा रचणार तू रचना तुझे नाव पवित्र जावं गांवान गा नावाडता तुका फुलां फोळा वाकणता तुका मनशा बाळा नावाडटा तुका फुलां फोळा वागणटा तुका मनशा बाळा रचणार तू रचन हांव तुझे नाव पवित्र जावं गांवान गांव रचना तू रचना तुझे नाव पवित्र जावं गांवान गा अर्गा तुका कुर्फे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा अर्गा तुका गुरबे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रचणार तू रचना हांव तुझे नाव पवित्र जावं गांवान गांव रचना तू रचना तुझे नाव पवित्र जावं गांवान गा तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुझे विचित्र कृत्यांनी आळटा तुजो दैवीक मोग प्रकट करता तुका सदांच सुन्ना वाडटा तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आळटा तुजो दैवीक मोग प्रकट करता तुका सदांच सुन्ना वाडटा तुका सदांच सुन्ना वाडटा तुका सदांच सुन्ना वाडटा हालेलुया 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 मोगाळ भाव भयणीनो, एक घडीभर आमी सर्व मौन रवी आमचे दोळे आमी धांपया देवाचें उतर आयकूंक आमी आयते जाता आसतना तें उतर नियाळूंक जाय जाल्ली कृपा तो सरस्पर देव आमकां दिवं दी. पवित्र आत्म्यान तूं आमकां बरोवन दी. आमचे थंय तो वस्ती करूं दी. अशें ताचें हें उतार बऱ्या रितीन आयकून तें नियाळून तें आमच्या जिणेंत जियोंक जाय आसची कृपा तो आमकां दिवं दी. देवाचें उतार आयकूंक आमी सर्व आतां उबी रावया. जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 4 ओळ 9 तावन 11 म्हणसर आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारीत धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोगांत आटापूण आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत न्ही, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकाचें बरेकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचें वडुपकार. दया करून बसात. मोगाळ भाव भयणीनो, आदी तावन आज पर्यंत एका शब्दा विशयांत चड मिसअंडरस्टँडींग मिसइन्फॉर्मेशन सदांच आसा आनी तो शब्द जावन आसा मोग. तत्वशास्त्रज्ञ जावं दी, फिलोसॉफर्स जावं दी, देवशास्त्रज्ञ जावं दी, सायकोलॉजिस्ट जावं दी,
लेखक जावं दी कवी जावं दी तांणी ह्या मोगा विशयांत भोव बऱ्या रितीन तांणी उल्लेख केला, वर्णन केला, अर्थ तांणी सांगला. तरी पूण मोग कितें म्हणलो आमकां खरो कळीत आसा गे. एखाद्या वेळा हांवें तुमचे लागीं एक लागीं येवन विचारल्यार मोग कितें म्हणून तुमी आरेकली एक जबाब दितात. एखाद्या वेळा तुमी म्हजे कडेन विचारल्यार हांव आनीक जबाब दितां. तर मोगाचे न्हू, मोग कितें म्हणलें आमकां नीज जावन कळीत आसा गी. आमी आमकांच विचारीचे सवाल. मनीस सैमान स्वार्थी जावन आसा अशें सायकोलॉजिस्ट सांगतात. मनीस सैमान स्वार्थी जावन आसा आनी तशें जाल्ल्यान मनीस संपूर्ण रितीन मोग अणभव करूंक शकना आनी तितले मात न्ही संपूर्ण रितीन तो मोग हेरांक तो दिवंक शकना. तर मोगाचे न्हू, तो संपूर्ण मोग कसो करचो, तो संपूर्ण मोग कसो अणभव करचो, ताचे पासत आमी त्या मोगाची मूळ खंय आसा म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय, आमी परखूंक जाय. जशें एका न्हंयक ताका एक मूळ आसता. तुमी कावेरी न्हंय तुमी आयकल्या जावंक पुरो, त्या न्हंयक तला कावेरी म्हणले कडेन एक मूळ आसा, थंय तावन ती उब जाता. नातर गंगा न्हंय आसा उत्तर भारतांत, तांतूय ताका एक मूळ आसा, ते मानस गंगोत्री म्हणटात, थंय तावन ती उब जाता. आनी तशेंच मोगाचे न्हू, तो मोग उब जाता देवा तावन, देव जावन आसा ताचें मूळ. एखाद्या वेळा देव म्हज्या जिणेंत आसल्यार मात्र त्या मोगाचो आमी संपूर्ण अणभव करूंक जाता आनी तो मोग संपूर्ण रितीन हेरां सोवें हांवें वांटूंक जाता. तर मोगाचे न्हू, तो देव म्हज्या जिणेंत हाजीर आसा गी. एका बरयणारान ताणें सांगलें मोरयेच्या मोरणा विशयांत, मोरी कशी मेल्ली म्हणून, जेजूची आवय मोरी हो संवसार सोडून कशी गेल्ली म्हणून. तो सांगता मोरयेक खंयची पिडा नातली. आमी केन्नाय आमची मनशां कशीं मरतात पिड्यांत गी, अवघडांत गी वा हेर कारणां निमती ती मरतात. पूण मोरी खंयच्याय अवघडा निमती या पिडे निमती या प्राय निमती ती मेल्ली न्ही. बगार ताचे थंय देवाचो मोग इतलो बरोल्लो की केन्ना हांव देवा थंय एकवटता म्हणली आशा तिका आसली आनी त्या आशेन, त्या एकवटाच्या आशेन मोरी येता तिचो आत्मो भायर येता आनी त्या देवाक वचून मेळटा. आनी मोगाचे न्हू, देव मोरयेक संपूर्ण रितीन कुडी आत्मे समेत तिका तो आपल्या राज्यांत तो घेता. तर मोगाचे न्हू, त्या मोरये परी आमी देवाचो मोग करूंक जाता गी. आमी जाणा आमच्या जिणेंत सबार गरज्यो आसात, सबार जबाबदारी आसात आनी ह्या सर्व मदें कशें हांवें देवाचो मोग करचें, कशें आमी देवाचो उगडास करचो, देखूनच जेजू क्रिस्त आमकां सांगता कितें न्हेसचें, कितें जेवचें त्या विशयांत तुमी खंत हुस्को करनाकात. बगार पयलें सर्गेचें राज तुमी सोदा आनी ताच्या उपरांत सर्वस्पोर देव तुमकां कितें जाय तें सर्व तुमकां दितलो. तर मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, ह्या घडये आमी सोम्या मुखार हाजीर आसा. आमी आमच्या जिणेंत तसो मोग केला गी वा आमची मागणी करूंक आमी विसरल्या गी, नातर आमच्या हर एक घडये आमी तसो उगडास करता गी. मोगाचे न्हू, आमी उगडास करता गी ना तें हांव नेना, पूण देव हर एक घडी, हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक दीस, हप्त्याचे 7 दीस आनी वर्साचे 365 डेज तो आमचो उगडास करता, आमची जतन करता आनी आमचो मोग तो करता. तर मोगाचे न्हू, त्याच सोम्या कडेन आमी आसता आसतना मोरये बरी आनीकी ताच्या लग्गी येवंक आमी प्रयत्न करया, ताचे सवय रावंक आमी प्रयत्न करया. आमी भायर येता आसतना
राटावळ्यो आमच्या वाटेर येतात, जबाबदारी आमच्या वाटेर येतात, पूण ही पवित्र घडये येतवळ ताच्या लागशिल्ल्यान रावूंक, ताच्या लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आमी कृपा जोडया. आनी ह्या घडये ही कृपा आमी मागता आसतना आमी एक गीत गावया. ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. आमी सर्वांनी उबी रावयांगे एक घडी. हे गीत आमी सांगता म्हणून आमी प्रयत्न करया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಗಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. समय जेजू तुजे सवय रावंक, तुजे संगी रावंक म्हाका सदांच बोळ गटाय करपा तोंडी. सदांच तुजे सवय रावंक, तुजे ताण पयस वचनासतना तुज्या आसरपणांत रावंक, तुजे पवित्रपण बगूंक, तुजे मोग बगूंक तूं आमकां आदार दी. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. मुगाळ भाव भयणीनो, जो कोण उबे रावंक शकता ताणें उबे रावयेत, जो कोण दिंबी घालूंक शकता ताणें दिंबी घालयेत. तुमचे हात सोम्या हातवशी तुमी उबारात. आमी आमकांच समर्पण दिवया. ताजो स्पर्श तुमच्या हाता मुखांत, तुमच्या काळजांत, तुमच्या मोतींत तो येवं दी. तुमच्या जिणेचे कश्ट, तुमच्या मोतींत आसचे खंत बेजाराय तुमी ताका दियात. तो आमचो मोगाळ बापोय जावन आसा.
तुमचो बापो एका दोळा तुमी ताचे लागीं मागल्लें की तें तो इन्कार करीत गी तो इन्कार करचो ना तुमच्या भुरग्यांक बरें काम जायचें ताचे लागीं तुमी मागात तांकां तुमी समर्पण दियात तुमचे कश्ट निवारेचे ते कश्ट ताच्या हातांत तुमी दियात ते ताका समर्पण तुमी दियात आनी खंडीत जावन तो निवारतलो आमची पिरगस आमच्या पिरगजींत आसची कुटुंबां आमची सेजाची आमची मोगाची सर्वांकी आमी त्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया सबार जाणांनी सबार त्या सांवां दिल्यांत मागणी ताणें आमकां भेटयल्यांत सबार इराद्या सोवे हांगासर लोक अजीर आसा चोर आमचे इरादे चोर आमचे ते सावां ह्या घडये ह्या पवित्र घडये ह्या बेसांव घेवच्या ह्या घडये आमी त्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया सोमी आमची मागणी आयकतलो आमचे सोवे तो रावतलो आमकां आमी समर्पण दिवन समर्पणाचें गीत आमी सांगता गव्या सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता आमचे आत आमी उबारया आमकां आमी सरस्वराक आमी समर्पया आमची काळजां आमची मोना त्या सरस्वरा देवाक आमी उबारया आनी तो आमकां ताच्या बेसावांनी परतलो म्हणलो आमचो बरोसो आनी बवर्त जावं दी सगळोच जेजूक समर्पिता कुशेंसरा वोपसिता सदांच मोखन ताचेर फातें ताचेच थंय हांव जियेता सर्व सावदिता आमची कुटुंबां आमची भुरगीं आमचे कश्ट आमची पिडा शिडा आमचे सर्वस्व म्हजें काळीज म्हजें मौन हांव तुका समर्पिता सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सगळोच जेजूक समर्पिता ताच्या पांयांक सर पडटा लौकीक कुशालाय सर सांडटा काणगे सोम्या म्हाका सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सगळोच जेजूक समर्पिता कुशेंसरा वोपसिता सदांच मोखन ताचेर फातें ताचेच थंय हांव जियेता सर्व सावदिता म्हजे देवाचे कश्ट तूं काणयो सर्व सावदिता
मुझे चीनी तशी बिळशिला तू काढलो तू ಒಟ್ಟು वयसानुसार ಒಟ್ಟು देवसानुसार मोगाळ बापयसानुसार मुझे सवय राव तुझे विनय म्हाका कितेंच नाका तूं नातलें जीवन म्हाका नाका मुझे जीवन हांव तुका समर्पिता मुझे बापसाल्लें काळीज नदी बरी जाल्लें मोत हांव तुका समर्पिता तुका समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता सगळं सोम्याक समर्पिता 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 सगळं म्हाका समर्पिता हालेलुया 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 मोगाळ भाऊ भयणीनो ह्या पवित्र घडये जेजू तोंड बेसांव घेवचे ह्या घडये आमी आमकांच ताका समर्पिया ताच्या हातांत आमी आमकांच दिवया आनी ताची बेसांवां आमी जोडून घेवया हे देवोडा सक्रामेंता प्रार्थुया देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फोड सदांच आमचे थंय आमी भोगीसरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೊಳು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೊಳು ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ
ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ दिलवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटोंक जमल्या आमचेर तुवें ओतल्या सरपूर प्रेम बसो महिमा तुजी गाता दिलवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटोंक जमल्या आमचेर तुवें ओतल्या भरपूर पेदेण्या पासून अर्गां तुजी गाता सगळे सृश्टी सोरसनार तूं आमचो मोग करता हर एक जिवीचो मोगान खोस करताय कुरपे देणी दिवून आमकां तारण लावयता भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेताय दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटोंक जमल्या आमचेर तुवें ओतल्या कुरपे देण्या पासून तुजी गायता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्याची सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो येदोळस आमी साक्रामेंताच्या आराधनांत आमी पात्र घेतलें सबारसणांनी कुमसार तुमी जाल्यात भोव वर्त्या रितीन ह्या येवक्रिस्ताच्या बलिदानांत पात्र घेवंक आमी हांगासर आसां तर मोगाच्यानो ह्या पवित्र घडये आमी सरस्पुरा देवाची कृपा आमी मागया तसो मोग आमी भोगया आनी तशेंच ताचे तावनो बेसावा आमी जोडया आनी आज पवित्र सभा साईनास लोयलाचे स्मरण करते आसा जेजुईट कॉंग्रिगेशन असो तो फावंडर तो जावन आसलो तशेंच प्रोटेस्टंट मुवमेंटा विरोध ताणें झुजल्लें एक वर्तो सांत देवान आमकां दिला जशें तो देवाची कुशी करून ह्या संवसारांत तो जियेलो ताचे बरीच आमी सर्वांय देवाची कुशी करून देवाचो आमी लागशिल्ल्यान पाटला करूंक जाय आसची बेसावा आमी ह्या येवक्रिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर आमी जण घेवया तशेंच ह्या येवक्रिस्ताच्या बलिदानांत पात्र घेवंक जाय आसची कृपा आमी मागता आसतना आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मना चिंतून तोंडां विसरून
वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. तुमकां मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांज सेवाचाक परसळीत मागण्या आनी दुबळीकायेची चिनीची येवन तुजे परचे देखे बरे जिविता मुखांत साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नवे चिनीन साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सव्वे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवदीच्या पुस्तकांतले वसाप. जोशियाच्या पुता जुदाच्या राया जेहोयाकीमाच्या राजवटकेच्या आरंभा जेरेमियाक सर्विस्पराचे उतार पावले. सर्विस्पर अशें म्हणटा, सर्विस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव आनी सर्विस्पराच्या मंदिरांत आराधन करूंक येता त्या जुदाच्या शहरांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फरमायल्यात ती सगळीं उतरां सांग. एक पूण उतर सुकयनाका. एकाद्या वेळा ती आयकतली आनी हर एकलो आपली कोटी जाळ सांडटलो. अशें घडत जाल्यार तांच्या कोट्या करण्यांक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलेली ती विघ्नां हांव धाडचो ना. तांकां सांग, सर्विस्पर अशें म्हणटा, हांवें तुमकां दिला त्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे तुमी चलना जाशा जाल्यार आनी हांवें तुमचेशी परतून परतून धाडलेल्या म्हज्या सेवका प्रवद्याच्या उतराक कान दिना जाशा जाल्यार पूण तुमी तांकां कान दिवंक ना. शिलोक हांवें केले तशेंच ह्या मंदिराक करतलो आनी पृथ्वीच्या सगळ्या राष्ट्रांक हे शहर एक शिरप जायशें करतलो. सर्विस्पराच्या मंदिरांत जेरेमिया ही उतरां उलयत आसतना येझाकानी प्रवाद्यांनी आनी सगळे पोरचेक ती आयकली. जेरेमियान सगळे पोरचेक सर्विस्परान ताका सांगूंक लायलेले ते सांगून जातच येझाकानी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी म्हणलें, तुवें मरोंक जाय. हे मंदिर शिलो भशेन जातलें आनी हे शहर निर्जान जातलें. अशें तुवें सर्विस्पराच्या नांवान कित्याक प्रवाद केलाय. हे सगळे पोरचेन सर्विस्पराच्या मंदिरांत जेरेमियाक वेडो घालो. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोवकार. श्लोक. तुज्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. तुज्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. म्हज्या माथ्याच्या केंसां चड आसात. कारण नासता म्हजो द्वेश करतात ते. बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात
तांकां आडावंक म्हजी बावंडाची सकत पावना. हांवें काडून व्हरूंक ना ते दी म्हळ्यार खंय तावन हांवें दिवचे. श्लोक. तुझ्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. तुजे पासून देवा ही निंदा हांव सोंसता. तुजेच पासून ही लज हांव भोगता. हांव जाला म्हज्या भावा भयणींक पारकी, म्हज्या दायच्या गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका केणतल्यांचो केपडायो म्हजेच पडटात आसात. श्लोक. तुझ्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. वेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागता सर्वेस्परा. तुज्या अगणित मोगान आयक म्हाका देवा. विश्वासी दनिया पाव म्हाका. श्लोक. तुझ्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. सोम्याचो शब्द ससनाक बाळता. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मातेव परमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसू. जेजू आपल्या मायशराक पाटी आयलो थंय तांच्या सिनोगोगांत ताणें दिल्ली शिकोण आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणटलो, खंय तावन हाका ही जणवाय आनी आश्चर्यां करची ही पदवी. हो सुतार असो पूत न्हय, मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय, आनी जाकोब जुजे सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय. हाच्या भयणी सकड आमचे मदें आसात न्हय, तर हाका हें सकड खंयचें आयलें अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान सुकाना, आपल्या माय गांवांत आनी काश कुटुंबांत मात्र तो ताका मेळना. आनी तांकां बवर्त नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड आसर्यां केली नात. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, तुमी सर्वांनी ध्रुव राती म्हणल्यार एका मनशा विशयान तुमी आयकलां जावंक पुरो. जो कोण आयकुना तो एक यूट्यूबर जावन आसा, एक फामाद यूट्यूबर तो जावन आसा. आनी ताणें घालचे हर एक व्हिडिओ आसा थोड्याच घंट्यांनी लाखागटले व्ह्यूज येतात. म्हणजे लाखागटले लोक, 30 लाख 40 लाख लोक थोड्याच घंट्यांनी ते पळयतात. ताणें फस्ट स्टार्ट करतना फकत तो थोड्या माहिती दिवच्या थोडे व्हिडिओ घालतलो, या ज्ञान दिवच्या थोडे व्हिडिओ तो घालतलो. पूण दीस वेता आसतना ताणें आपले कंटेंट ताणें चेंज केलें. ताचे उपरांत तो राजकीय विशयांत तो व्हिडिओ घालूंक ताणें सुरू केलें. आनी ताच्या उपरांत आमी पळयता सबार राजकीय फुडारी तशेंच राजकीय पार्टी ताच्या विरोध उठोवंक सुरू जातात. आमी पळयल्ल्या प्रकार ताणें एका रितीन स्वताचे न्याय दिवचे तसले व्हिडिओ ताणें घाल्ले आनी सबार लोकांक हें बरें लागूना. देखून ते काले करतात म्हळ्यार ताचे इमेज डावन करचे खातीर ताचे कावंटर व्हिडिओज घालूंक ते सुरू करतात.
आनी अशें आमी पळयता ताचें नांव पाड करूंक पळयतात. आनी केन्ना एका मनशाचें नांव पाड करता तेन्ना ताणें उलोवच्या उतराचें वजनय उणें जाता. द वेट ऑफ द वर्ड्स कम डावन. तर मोगाचे न्हू आनीक एक आमी ह्याच दिसांनी आमी पळयलें CJP प्रोटेस्ट जावन आसले सगळ्या देशांत. एका सिस्टमांत बदलावण हाडचे खातीर विद्यार्थी ते रोडार देंवल्ले आनी ताच्या उपरांत आमी पळयता तांचें नांव पडचे खातीर ह्या ते प्रोटेस्ट बरें न्ही म्हणचे बरी थोडे विडियोज येतात आनी तांचें नांव पाड करूंक पळयतात. तर मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, जेन्ना आमी सता खातीर न्याया खातीर केन्ना आमी आवाज उठयता तेन्ना ताच्या विरोधी आवाज उठतात. सता खातीर केन्ना आमी उबे रावता ताच्या विरोधी उरिल्ले मनीस उबे रावतात. आनी हेंच आयच्या वांचेलांत आमी पळयता. जेजू क्रिस्त आपल्या मायगांवांत देवाची बरी खबर परगट करूंक तांचे मदें सताचे राज रुता करूंक म्हणून तो ताच्या मायगांवाक तो गेल्लो. तरी पूण ताचेच भाव, ताचेच भयण्यो, ताचेच इश्ट मंत्रां तांकां हें सामा पडूंक ना. आमचे मदेंच जियेल्लो वो मनीस, आमचे मदेंच वाडलो वो मनीस, आमचे मदेंच खेळून आसलो मनीस आतां व्हड जाल्या उपरांत आमकांत शिकयता गी म्हणलें तांचे मनोभाव जावन आसले. मोगाचे न्हू आमी जाणां देवा जेजू थंय 2 सैम आसात, मनशा सैम आनी देवाचो सैम. आतां सद्याक देवाचो सैम इल्ले आमी पयस दवरया, फकत मनशा सैबा विशयान मात्र आमी चिंतया. एक मनीस जावन तो एक रेवोल्युशनरी जावन आसलो, एक क्रांतिकारी जावन आसलो, एक क्रांती हाडची सकत ताका आसली. आनी तशें आसता ताणें केन्नाय दुबळ्यांची, लणविकायांची, समाजांत बहिश्कार जाल्ल्यांची ताणें पाट काण गेल्ली, तांकां तो सपोर्ट करतालो. तुमी पळयतात एका स्त्रीयेक ताच्या मुखार हाडटात, ताका पत्रोवंक ते रेडी जातात, पूण तो स्त्रीयेक तो बचाव करता. सबार तोंटे आसले, कुरडे आसले, खोडकार आसले, तांकां समाजांत कितेंच स्थान मांडनातले, तसल्या खातीर जेजू आपलो आवाज उठयता. सबार जण सुकागार आसले, समारियागार आसले, तांचे बसत जेजू आपलो आवाज उठयता. आनी हें जावन आसा जेजू क्रिस्तान सता खातीर आनी निती खातीर ताणें आवाज उठयल्लो जावन आसा. तरी पूण जेजू क्रिस्त म्हणटा प्रवाद्याक आपल्याच मायगांवांत ताका जाय असो मान मेळना म्हूण. आनी तेंच आमी आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता. जेरेमियाक देवाचे उतार येता आनी देवाक मानवल्ली जिणी जियोंक ती परगट करूंक ताका देव आदेश दिता. पूण इस्रायलाचो लोक, तसोच लोक ताचें उतार आयकना. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्या लोकान त्या जेजूच्या इश्टांनी, जेजूच्या त्याच्या कुटुंबादारांनी जेजू थंय उणेपण सोदून काडूंक तांणी प्रयत्न केलें. देखूनच ते म्हणटात हाका आश्चर्य करची पदवी खंय तावन आयिल्ली. हो सुतार असो पूत न्ही, मोरी असो, मोरी ताची आवय न्ही, ताचे भाव भयणी आमचे मदें आसात न्ही, तर हाका ही आश्चर्य करची, प्रचार करची पदवी खंय तावन आयिल्ली. मोगाचे न्हू, तांणी जेजू थंय आसली तो सोडवणदार, जेजू थंय आसली देवाची सकत तांणी पळोवंक ना. बगार तांणी फायंड आवट करूंक तांणी प्रयत्न केलें ताचें उणेपण कितें आसा गे म्हणून. आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना सबार पोटी आमी तशेंच करता. आमकां रेखल्यांनी देवान आपलेंच प्रतिरूप जावन ताणें विंचून काडलां. पूण आमचे मदें कोणी म्हणी एकलो वयर गेल्यार, सता खातीर तो रावल्यार, बऱ्यापणा खातीर रावल्यार आमी ताका कशें हिणसूचें, ताचें थंय आसलें कशें उणेपण काण ताका हेरां मुखार ताका एका रितीन पाटी ह्या पोंदा घालचें, हेंच आमी चिंता. हाका आमी क्रॅब मेंटालिटी म्हणून आमी सांगता. तर मोगाचे न्हू, आमी आरेकली भाव भयणी जावन जियोंक आसा. जेजून दिल्ली ती वाट आमी समकोंक आसा.
हेरांक आमी पोंदां घाली नासतना हेरां थंय मोसोर दवरिनासतना बगार हेरां थंय देवाचें प्रतिरूप आसा म्हणलें आमी चिंतून हेरांकी आमी मान दिवन आमी बऱ्या रितीन जिवंक आसा तेन्ना मात्र आमी एका देवाची भुरगीं जातलीं आनी अशें आसता ह्या मिसाच्या बलिदानां तवळू आमी त्याच देवाची भुरगीं जावन जिवंक जाय असची कृपा आमी मागया. मोलादीक वज्रांनी मोतिया आशेनाय धुंदनिया मोगाची ती म्हजी कृत्या विसरताय तो सोमिया. मोलादीक वज्रांनी मोतिया आशेनाय धुंदनिया मोगाची ती म्हजी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरस्पुरा देवाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळवे आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सरस्पर म्हणून सृश्टीच्या रचणारा सौर मनशाच्या तारोका आपले पोरचे खातीर सासूसे वसन कतकतीक मोगान भेटयले मागणे आनी कलतेपणाचे सदें जिवीत तुका भोव मांडवालें येस शिकून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परा ते उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा सौर काळे आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बोरीत कालसाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांसू सेवा पासोत आमी तुका दिन वाचता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात सोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पळय सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत परसळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान सळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गेचो आदर दिता.
देखून वर्णूंक नुसो सल्ल्या आनंदान सर्गेच्या सदुता भक्ता संगती आनी सगळ्या तुझ्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. ओवे 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 तळपारांचो सर्वेस परतो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान पूण सर्गे तुका जय जय. सर्वेस पुराचे नावी येता ताका जय पूण सर्गे तुका जय जय पूण सर्गे तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमच्या सुम्याची सुक्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशा पासोत तें वरवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartas good purgatoria. सोमिया जेसु तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जीवन कोणामी परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमाचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पिता तुझ्या विस्तार दिले तुझ्या पै सभेचा उगडास कर. लिया आमच्या बगन बापा, पिठा पावल आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगासर ह्या देव तेंपलांत एकठांय जाल्ल्या तुज्या भक्ता तुजे वसांच्या भक्तिकांचेर, तांच्या मागण्याचेर, तांच्या कुटुंबाचेर दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये सांगाती, भगवंत जुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदूत सा इग्नेशियस लोयोला आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे तीर घेवन आमी म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पयस जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडुंदरा जेसू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतेल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सगळे पदवी आनी महिमा जिससाच्या ससना. सम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. क्रिस्ताची शांती तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्वां सुभागी. सुम्या तुमचे विचारांचे म्हाका पावना, पूण तुज्या म्हाका भलायकी मेळटली.
सर्गाक म्हाका पावय काळीज म्हजें राखून आसा सोमिया तुज्या येण्या अत्रेकाना लारेन आसा धन्या तुका सेवच्या काळीज म्हजें आशेवन आसा सोमिया तुज्या येण्या अत्रेकाना लारेन आसा धन्या तुका सेवच्या प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागे दिसा तुज्या पुण्याक पडो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान जेवणांत दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवची ताण आमच्या काळजांत सडय आनी सांज सुसेवासाच्या परसळी शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुताची जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्याचे जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. संभ्रमीक आशिर्वाद जोडूंक तुमची तकली बागया. सर पदवेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायट विघ्नांतली निवारू. दैवी शब्दाच्या उसवडा वरवीं तुमकां बावरतान बरवोशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबाची बऱ्या करणे आनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ह्या पवित्र थळार येवन हांगासर जावच्या भक्तीपणान वांटो घेवन विसाच्या बलिदानांत भाग घेवन आमची काळजां आमची मनां आमची मागणी जुजेवाद बापा मुखांत्र देवा थंय उबारूंक हांगासर पावल्ल्या सर म्हज्या भक्तिकांक बाप विकासाच्या नांवीं बरो येवकार तुमकां मागता आसतना तुमी भेटयले तुमचे सर इरादे सुफळ जावन दीत म्हणले आमचे मागणी आनी आशा जावन आसा. मोगाच्या आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन वेल्ले मनादीक बाप नितेश नाजरेत कापुचीन मेळाचे याजक प्रस्तुत फरांगीपेट कोवेंतांत तांची सेवा ते दिवन आसात. आज हांगासर आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सवें सांगातपण तांणी दिलें. पवित्र मिसाचें बलिदान तशें देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक तांणी आदार दिला. मोगाळ पाद्र्याबानो, तुमकां बाप विकास तशें हांगासराच्या पाद्र्याबांच्या सर भक्तिकांच्या नांवीं तुमी हांगासर आयच्या दिसा चलोवन वेल्ल्या ह्या भक्तीपणाच्या कार्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावांत तुमकां आमी बरें मागता. देवान तुमकां बरो ताळो दिला आनी ह्या ताळ्या मुखांत्र देवाक वर्णोवचें तें भाग तुमी वेच्या येवच्या मुखार तुमकां वचूंक आसच्या सर सुवातांनी प्रसार करून तुमकां आदार जावन दी म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा. आनी आज हांगासर तुमी आमचे मदें ह्या पवित्राक पावल्यात. तुमकां मोगान आमी येवकार मागता आसतना तुमकां जळची वात दिवन आमी तुमच्या जिवितान बरें मागता.
थोड्यांक खाली वाद दिवची, पूण तुमकां देवान तरणाटपणारच तुमी आसात आनी की जायत्या वर्सां तुमच्या मिसां मुखारसून वचूंक आसा. देखून वात करगल्ल्या बरी तुमकां देव बऱ्या भलायकेचें आवक फावो करून दी, तुमच्या मिसावान तुमकां बरें जावं दी म्हणलें मागून ही वात तुमकां दिवच्याक आमी खुशी व्हरता आसतना पाद्र्या बांदून दया कर मुखार येया. हर एका शुक्रारा हांगासर जावच्या भक्तीपणाक प्राचिताचो सक्रामेंत वांटून आसचे फरांगी पेट कॉवेंताचे याजक वनदीक बाब दिलराज तशें फादर फ्रेडी तुमकांय ह्या संदर्भी देव बरें करूं म्हणटा हांव. कांताराचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मने सायमन आनी ताच्या सवें ताळो मेळयल्ल्या कांतारा टीव्हीचेर घालूंक कुमो केल्लो प्रिन्सन डिसोजा, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मनेस नायनल आनी ते डिवायन वर्ल्ड चॅनलार प्रसार करच्या सगळ्या सिबंदीक प्रत्येक जाण मालक स्टीफन मेंडीस तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजे वाजबापाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या बाळोक जेजू सुनांगला वाड्यागरांक देव बरें करूं म्हणटाना सांजुजे वाजबापा मुखांत्र देवाचें आशिर्वाद आमी तांचेर मागता. येवच्या शुक्रारा रांदपाचें मुखेलपण मोगाच्या सेवेरुपी दिवंक आसात सांदांतोन आर्काण वाड्यागरांक. मोगाच्या हांगासर स रितीची सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या, इगर झाडून पुसून नितळ करच्या, मिसाक स रितीची तयारी करच्या, दान मिसां घेवन कुमो करच्या, स्टॉल पळोवच्या, मिसा वेळार वाचप आसच्या, काणीक एकठांवच्या, दानारुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजुजे वाजबापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वाजबापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी मागता. ऑगस्ट म्हयन्यांची जेजूची सुवार्ता बूक स्टॉलांत आसात, तुमी वर येता. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तेर आसात, तांचे तावन फायदो जोडया आनी आमची भलायकी सांबाळूंक प्रयत्न करया. मोगाच्या हर एका शुक्रारा 10 वरां तेर्स कुमसारां, 10:30 वरार आराधन मीस, नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुणशेत उक्ते आसा. संगता धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसता. तुमकां मिसां या दान दिवंक आसल्यार दफ्तरान तुमी दिवी येता. पुणशेताच्या बरेपणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या दानीक आमी मानांची वात वणटा. नांवां आपयले भशेन तुर्तान येवन वात घेवच्याक विनंती करता. आयचे प्रधान याजक बाप नितेश नजरेत तुमी मुखार येवन वाती दिवच्याक हांव उलो दितां. जेवणा बाबतीन कुमो केल्ली आदल्या हप्त्यान दिल्ले कोणी आसा जाल्यार तुमी मुखार येता. स्टीवन डिसोजा फजीर 1000 रुपये, संतोष डिसोजा फजीर 5000 रुपये, नवीन डिसोजा वरकाडी 1000 रुपये, नांव नाका म्हणून एकल्या रांदवय दान दिल्या. चार्ल्स आनी लिना फेर्नांडीस बंटवाळ 1000 रुपये, चित्रलेखा डिसोजा कुर्नाड 30 किलो तांदूळ दान दिला. आल्फ्रेड डिसोजा आनी कुटाम बंटवाळ 500 रुपये, सेवरीन डिसोजा पाणीर 1000 रुपये, सुनीता डिसोजा पांडिकट्टा मुडीपू 1000 रुपये, रिचर्ड रोड्रिगस वलेन्सिया 360 रुपये, विल्मा बॅप्टिस्ट आग्रार 2000 रुपये, प्रीतम आनी कुटाम मेंबळ 1000 रुपये. दान दिल्ल्या तुमकां सर्वांक सांजुजे वाजबाप देवातान 100 वंट्यांनी तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. वाती वांटिल्ल्या पाद्र्या बांदून तुमकांय देव बरें करूं. जुजे वाजबापाच्या नोवेनांत वांटो घेवच्याक
भुरग्याक वात मेळोवंक आसा गी नवेनाक सांजूचे वाज बापाक आमच्या मदेव कार्माकच्याक सर्व आमी उबी रावया. जुजे वाजवापा आमच्या शारोती सांगा आमापासून मोकळ भोगता विनंती करतो सदा. दया करून बसया. ह्या पवित्र थळाची भेट केल्ली जायतीं जाणां भक्तीक आनी तांची मागणी तेसावां हांगासर दिल्लेलीं आसात. ही सांजुजे वाजबापाच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता आनी ही आमच्या भक्तिकाची मागणी दयेन तो मानून घेवं आनी तुर्तान तांच्या गरजांक पावों अशें आमी मागता. प्रत्येक जावन आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. 5 जाणां मागुल्लो उपकार फावो केल्ल्याक, 2 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्याक, उद्यमांत बरेंपण लाभयिल्ल्याक, परिक्षेंत बरें फलितांश फावो केल्ल्याक अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. 6 जाणां शिकोवंक बरोवंक बरी मोत आनी आसक्त आसच्याक, 14 जाणांक परिक्षेंत बरें फलितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्याक, 5 जाणांक बऱ्याशे गुणांनी वाडच्याक, 14 बरी सैरीक मेळच्याक, 10 जाणांक आशिल्लें काम मेळच्याक, 2 इंटरव्यू पास जावच्याक, 2 उद्यमांत बरेंपण जोडच्याक, 2 जाणांक वावरा थळार संतोष मेळच्याक आनी बऱ्या मनान काम करच्याक, कामांत प्रमोशन मेळच्याक, आशिल्ल्या कॉलेजींत सीट मेळच्याक, शाबितायेन परगांवाक वेचाक, PR मेळच्याक, 2 जाणांक परगांवाक वचोंक विजा मेळच्याक, 3 जाणांक बरो फुडार मेळच्याक, 28 जाणां आपल्या भुरग्यांक आवय बापायक बाबा भयणीक मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक मागून आसात. बरी न्हीद पडच्याक, शिरांची पिडा गूण जावच्याक, मानसीक पिडा गूण जावच्याक, 3 जाणांची एलर्जी गूण जावच्याक, खातेची पिडा गूण जावच्याक, पिडा गूण जावन बरी भलायकी जोडच्याक, 14 जाणांक शुगर नॉर्मल जावच्याक, 14 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणांचे तकलेचे केस जडचे रावच्याक, कठीण तकली पडापड आसली संपूर्ण रितीन गूण जावच्याक, कोंकली गूण जावच्याक, BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणांची BP नॉर्मल जावच्याक, दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळच्याक, 2 जाणांक सुडाळ उलोवंक जावच्याक, बावळे दूख गूण जावच्याक, जिरोवणू बऱ्यान जावच्याक, पोटाची दूख निवारच्याक, पाठ दूख उणी जावच्याक, पेंगटाच्या दुखीतावन निवारच्याक, मोशन संबंधीत पिडा संपूर्ण गूण जावच्याक, किडनी संबंधीत पिडा गूण जावच्याक, पांयांचे खिळे गूण जावच्याक, जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक, 14 जाणां मतीचें शांत समाधान फावो जावच्याक मागून आसात. 14 जाणांक सर्व समस्या तावन मुक्ती मेळच्याक, भुरग्यांनी देवबिरांतीन वाडच्याक आनी क्रिस्ती बाबार्थान जियोवच्याक, 7 जाणां कुटुंबांत शांत समाधान एकवट रास करच्याक, आवय दुवेन मोगान जियोवच्याक, सुने माय मदें बरो संबंद आसच्याक, 2 जाणांक आर्थीक अडचणेतावन सुडका मेळच्याक, वायट संवयो सांडच्याक, चिंतल्लीं आनी हातीन दवरलीं सर्व कामां पोवन पावच्याक, मोबायल वंदोवण्यात हांवन सुडका मेळोवंक, पयल्या कुमगाराचें कार्य जावंक आसचें सगळें बऱ्यान जावच्याक, 3 जाणांक मागुल्लो विशेष उपकार फावो जावच्याक, आमाल पियोवणें आनी मादक द्रव्यां हांवन सुडका मेळच्याक, जाग्याचें एग्रिमेंट जावंक आसलें बऱ्यान जावच्याक, 2 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक, जाग्याचे तक्रार सारके जावच्याक, 2 जाणांक कोर्ती केजीत हांवन सुडका मेळच्याक, जाग्याचे दस्तावेज सारके जावच्याक, आंगड भाड्याक वेचाक, 2 जाणांक घरचे आनी जाग्याचे दस्तावेज बेगीनच जावच्याक, घर बांदपाच्या कामाक आसच्या अडखळीत हांवन सुडका मेळच्याक, 2 जाणां नव्या घराचें काम बेगीनच जावच्याक मागून आसात. 2 जाणां रीण फारीक करच्याक, रीण मेळच्याक आनी 5 जाणां घेतिल्लो दुडू फाटीं दिवंक. प्रत्येक जावन दिल्लींत चलचें प्रतिभटन रावन भुरग्यांक नीत मेळच्याक मागून आसात. वावरा निमती
कष्टांच्या लोकांक बत्रती आनी बाचावे मेळच्याक नैसर्गिक विकोपा निमती आपल्या मोगाच्या होगडायिल्ल्यांक बरी बुजवण आनी खरी बुजवण मेळच्याक हे सर्व इरादे ह्या वेळार नव्याना वेळार विशेष करून आमी मागता आसतना आमचे जायते विनवण्यो मागणी आशा आसात ते ह्या वेळार आमी उडास करया आनी ह्या नव्याना वेळार मागच्याक आमी सर्वां दिंबी घालया आमचे हात आमी उबारुया एक आमच्या बापा एक नमान मरिये एक महिमा बापा मागण्या मुखान सर्गी बापाक आमी आतां ते भेटोवन दिवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां मोगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री अमित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनादी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदांच भाग्यवन तुझे बापाची लदीन सुमिया काकुतमची कर सोमिया काकुळतमची क्रिस्ता काकुतमची कर क्रिस्ता काकुळतमची क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका क्रिस्ता देन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा काकुळतमची देवपुता संसाराच्या तारोका काकुळतमची देवा पवित्रत्मिया काकुळतमची संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतमची गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पासो विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवस्पणान वाडोवन येयल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पासो विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जियोंचो गुर्त जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पासो विनंती कर सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पसरयल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पासो विनंती कर श्रीलंकान दगदवणेक संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पासो विनंती कर मोरयेमायेचो सेवक जावन आपणाकच मोरयेमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पासो विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका कोसून नासून वेचो कथोलिक बावड जिवो केल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पासो विनंती कर कोंताचें भक्तीपणादान मोरयेमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पासो विनंती कर कश्टान संपडिल्ल्याच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पासो विनंती कर देवाचेर बावर दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सुचल्या सांजूचे वाज बापा आमा पासो विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातले पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजूचे वाज बापा आमा पासो विनंती कर बावर सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिनान धाडूंक वावरिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पासो विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पासो विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले बोगोस आमकां येसू म्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले दयन ऐकमका येसू म्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले काकुळतमची कर नवेनाचे मागणे ये सांजूचे वाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाचे बेसवा आमकां वंडीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेंत मेलफांक त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजूचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेंत देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वणच्याक तूं सुटसुडीत जालोय अनकरां बुडोवन आपल्याची वाट उगडलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर प्रकट कर साक्रामेंत दिव देवाशी हाडले हे मिसाव करतना तुका पुरसा जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या कासान केरलात घाल देवाचे उतर प्रकट करून आमची कासा उर्बेस कर पेल्याच्या बाच्या विशयाची तो आमकां शिकय सांजू सेवास दुर्बळ्यासो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यासो ते विशेष मोग केलोय तांच्या गसांत तो पावलोय तांची दुकां तुवें पुसली तांच्या जिणेन नो बरवस हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी शेवे शिवाय आमची जिणी संपून जावची ना म्हणले तुज्या जिणे मारिफा शिकयल्या आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतय पळय आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजू देवास ह्या संवसारी देवाच्या हाते तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली
आनी साबारान देवाचो आदार मेळ्ळो केलोय आज सरकार आसा देवा संगी तूं आसाय तेंत हांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचे तुज्या भक्तांचे घालून आसाय आमचे जिवन तुका उक्ते करता आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुजे मुखार हाडता आमच्या गरजां तूं पाव आनी आमचे पसत देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर आमच्याच वैयक्तीक गरजां खातीर एक घडीभर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांचे सांदे आमची वडिलां आमची आवय बापाय आमची भुरगीं आमची नातरां पणतरां ह्या सुमेस्तांक देव राखून दी सांबाळून दी. भायल्या गांवांत जावचें तें झगडें बेगीनच शांतीन बदलून दी. त्या मुखेल्यांची मनां परिवर्तीत जावन समाधानाचें वातावरण मेळोवन दी. विविध कश्टां संकश्टांक संपडिल्ल्यांक देव सांबाळून दी. आमचे एकले भयण हर एक पटी नव्यानाक येवचें पडोवन ऑपरेशन करूंक व्हरता आसतना फिट्स येवच्या मुखांतर ऑपरेशन करूंक जायना म्हणून सांगलें. आमी सुमेस्तांच्या मागणें त्या भयणीक पावोवन दी. जें कितें ताका जावंक आसा ऑपरेशन जावच्याक फिट्स ताचें तें आसचें गूण जावन बरेंपण जोडून जुजेवाज बापाच्या पांयां तळी ताचो उपकार बावडूंक पाटी येवन दी म्हणलें आमचें मागणें ताच्या खातीर जावं दी. आमच्या सर्व गरजो आमचे तेसावां ह्या पवित्रार विविध रितींनी कुमक केल्ल्या दान दिल्ल्या आदर्शिल्ल्या सुदर्शिल्ल्या हर एकल्याक हांगाचें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक कुमक करच्या सर्व याजकांक आदले विगार जावन हांगासर सेवा दिल्ल्या सर्व पाद्र्याबांक विविध रितींनी बरें मन दाखयल्ल्या सर्व धर्मिश्टांक जुजेवाज बाप देवा तावन सर्व बरें तांकां फावो करून दी. आनी आमी सर्वांनी आशेवन आसचें भायलें गांवचें तें झगडें बेगीनच शांतीन बदलून दी. ह्या सर्व सवें जुजेवाज बापा लागीं आमचे मागणें आमी भेटोवन दिवया. सांगात आमी म्हणया सांज जुजेवाज देवाच्या मोगाळ वेंगेंत हांव केदींच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका. दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. बवडता काडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलो मुरये मायेच्या गोपांत रावो आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या सर पयना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससना जियेवचें भाग आमकां मेळाशें कर. आमीन. पेडेस्ता खातीर मागणे आनी आशिर्वाद. सोम्याचे नावी आमचो आदर ताने रचला सर्गांनी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपले जिणे आनी मोरणान साहित्या चापा करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन साहित्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विणवणेन आमचो बवट वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवारांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसरलेल्यो आनी उसारिणांतल्यो विणवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. निमाणे बेसांव. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमची सोबे आसो. प्रार्थुया. आज सांजुजे वसाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवतावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी आमकां भरू. आमीन. सांजुजे वजान विणवणेन सगळ्या पिड्यांतले
सगळ्या वायटांतली तुम्ही सुटोवन ताच्या देखीन आनी उसवडान जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुम्ही वाडोवंक शेकी सवे सक्राची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचे बोळ मेळ्ळो. आमेन. सांज सुसेवास सर्गेच्या राजान बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुम्ही सगळीं त्या बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकोट सोडून ससनाच्या संतोषान भोगूंक फावो. आमेन. आणि त्याच सडवंदरा देवाचो बापाचो पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देवू आणि तुमचे सवे आसो. आमेन. पासून मोगाळ पोगता विनंती करतो सदा नामान जुजे बसमापा आमच्या शाळोते साता आमापासून मोगाळ पोगता विनंती करतो सदा.
काळ पुत्रा सोवेले ओंकार बरे आशीर्वाद दिवं आमकां सांजचे वास बापा आमपासत विनंती कर गुरुवेन आमकां आमच्या देवांच्या दिसपणांतले पिताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.